आरोप फायल केले गेले तातूंत आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, पण जे रस्त्यार रावन ज्या भशेचें भाश्य एका सिनियर एडवोकेट एज वेल एज एन MLA जो काँग्रेसीचो MLA आसा ताणें केलें, हांव ताका इतलेंच सांगपाक सोदतां, तुमच्या पयलीं घरान पळय, तुज्या घरान आशिल्ल्याची जी कारनामे आसा आनी तुजे स्वताचे जे कारनामे आसा जे रिसेंटली म्हाका दिसता खंय तरी BJP कडेन तुज्या आशिल्ल्या सेटिंगा खातीर BJP ओगी रावली, ते पब्लीक डोमेनान आसात, लोकांक खबर आसा तुजे कारनामे. तुज्या घरांतलो जो चिखल आसा तो काड पयलीं, कित्याक तुमचे जर फिगर्स, तुमचे जर लफडे, तुमची जर भानगड्यो जर बागेर आमी काडपाक लागले न्ही जाल्यार तुमी तुमकां स्वताक डिफेंड करपाक शकपाना. तर तुमचें घर सांबाळ, तुमी ज्या भशेन आतां तुमचो कॅन्डिडेट सुद्दां, आमी खुबश्यो डिस्क्रिपन्सीज पळयल्यो. आमी पळयलें की खूब लोन घेतले गेले प्रायवेट लोकां कडल्यान, पूण गाडी जेन्ना घेतना गाडी कॅशान घेतली काय कितें हो प्रश्न आमी विचारपाक शकताले, पण आमकां ही फायट त्या लेवलाचेर व्हरपाची ना. आमी घेवन बसलात लोकांचे मुद्दे, आमी विचारपाक इतलेच पळयतात की गेली 4 वर्सां जेन्ना तूं MGचो एक कॅन्डिडेट म्हणून सत्तेन आशिल्लो, जावं BJP सत्तेन आशिल्ले, तेन्ना तुमी लोकांचे मुद्दे कितें केले, लोकांच्या ह्या मुद्द्या बद्दल काम करपाचें सोडात, तुमी सादें भाश्य सुद्दां केलें ना. एक फक्त 4 वर्सां गेल्या 4 वर्सांत एक खेप ID हॉस्पिटलान वचून शो केला केतन भाटीकरान, ताज्या भायर कांयच केलें ना. ID हॉस्पिटलाचेर कितेंय जर कोणाक बरयलां आनी पब्लीक कर, कामाचेर, लोकांच्या इश्यूचेर, फोंड्याच्या गार्बेजीचेर, फोंड्याच्या ड्रेनेजीचेर, फोंड्याच्या सिवरेजीचेर, फोंड्याच्या मार्केट इश्यूचेर, फोंड्याच्या पार्किंगाचेर जर तूं गेली 4 वर्सां उलयला न्ही केतन भाटीकर, पब्लीक डोमेनान हाड तें लोक तेजेर डिसायड करतले सामको. आनी जशें सांगलें काल स्क्रुटिनीच्या दिसाच्यान हें चालू जाल्लें आसा. म्हळ्यार आतां तुमी मुद्दम पळयात न्ही, गोंयान हो कल्चर ना. जेन्ना स्क्रुटिनी जाता कोणूच एकामेकाचेर ऑब्जेक्शन करिना. एटलिस्ट एट असेंब्ली लेवल तुमी मुद्दम फाटल्या 15-20 वर्सांची इलेक्शनां पळयात, नोबडी ट्रायज टू थ्रो आउट द नॉमिनेशन ऑफ एन अदरवायज क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट. हें पयलेंचदा आमी पळयलां. इतलो तांकां भंय कित्याक जाला म्हाका दिसता. फाटल्या वेळार TMC जी बंगालाच्यान आयिल्ली 4 दिसां खातीर, ताणें खूब जाणांचेर म्हाका दिसता नॉमिनेशन ऑब्जेक्शन फायल केल्लें लास्ट टायम. ती आमची कल्चर न्ही, ती बंगालाची कल्चर आसत. दॅट इज नॉट गोवन कल्चर. वी अलाव पीपल टू कॉन्टेस्ट. वी हॅव अ फ्री अँड फेअर फायट. आमी लोकां कडेन वचून सांगता की आमी बरे कॅन्डिडेट म्हणून आमकां मत मारा म्हणून, पूण ताका कॉन्टेस्टूच ना करप. दॅट इज नॉट गोवन कल्चर. अँड म्हाका दिसता काल BJP आनी काँग्रेस एक जावन आम आदमी पार्टीक कॉन्टेस्ट सुद्दां करचें न्ही हाजेर हें पावल काल घेतलें, आनी हें सगळ्या फोंड्याकारांच्या दोळ्या समोर उबें हें जाल्लें आसा. ऑब्जेक्शन फायल केल्लें काँग्रेसीन आम आदमी पक्षाच्या कॅन्डिडेटाचेर. तें ऑब्जेक्शन रिटर्निंग ऑफिसरान भायर उडयलां आनी नॉमिनेशन आमचें एक्सेप्ट केलां. एक FIR जाल्ली आशिल्ली ती तेंच्यांनी दाखयली बेंगलोराक खंय कर्नाटकान, आनी ती आमी आमच्या एफिडेविटान डिस्क्लोज करना म्हणून. आमचो मुद्दो इतलोच आशिल्लो की ती फक्त FIR, आजून कोर्टान केस जावना, आजून चार्जशीट जावना, कोर्टान कॉग्नायझन्स घेवना, आजून ताका समन्स येवना. जस्ट एक FIRच्या बेजिसाचेर कोणालें नॉमिनेशन भायर उडोवपाक जायना. कारण फॉर्मान डिस्क्लोज करपाक जाय कायद्या प्रमाणे जें रिप्रेझेंटेशन एक्ट आसा, सेक्शन 39 आसा तें सांगता की खंयची केस तुजेर आसा ती तुवें डिस्क्लोज करपाक जाय. आनी आमी ताजेर ज्यो केसी आसात त्यो डिस्क्लोज केल्या. कर्नाटकांतली केस आसा आनी आतां काल जी कितें राजस्थानाची केस सांगल्या ती फक्त FIR, त्यो केसी न्ही. कळ्ळें? तेजेर अजून इन्वेस्टिगेशन जातलें, तेजे उपरांत चार्जशीट फायल जातली जावपाना हें सुद्दां खबर ना. सो FIR डिस्क्लोज करपाक नाका आनी हेंच आमी आरोप कुटून दिलें. आमचो रिप्लाय काल आमी 3:30 म्हणल्यार फायल केल्लो आनी आज आरोन आमचो रिप्लाय एक्सेप्ट केला आनी हें डिसिजन दिलां की FIR आसा त्यो दाखोवपाची गरज ना. केस जर तेजेर आशिल्ली आनी कोर्टान कॉग्नायझन्स घेतलेलें जाल्यार मागीर तेणें तें जर डिस्क्लोज करिनाशिल्लें जाल्यार ताजेर कितें प्रॉब्लेम जाता आशिल्लो आनी ह्या खातीर नॉमिनेशन आमचें एक्सेप्ट जालां. ओके, हे जे ग्रावंड तुमी सांगल्या एडवोकेट कार्लोस आसा येदो व्हडलो मनीस, तांकां खबर नाशिल्लें की बाबा हें खंय स्टँड जावपाचें ना कंप्लेन जी दिली ती, ऑर इट इज जस्ट टू हायलायट द. कार्लोस बाबाक हांव खूब मानता, खूब सिनियर एडवोकेट, पूण काल तांच्यांनी तें मागीर सांजचें पळय आनी एक स्टेटमेंट केलें, म्हाका खूब वायट दिसलें की ताणें चोर बीन म्हटलो आमच्या कॅन्डिडेटाक. म्हणजे कार्लोस बाब इतली वर्सां जाली प्रॅक्टीस करता, हांव तेंच्या खूब ल्हान
कळ्ळें. पूण जो पर्यंत कोणाचेर गुन्यांव कोर्टान प्रूव जायना, सिद्ध जायना, तो पर्यंत तो गुन्यांवकारी न्ही, हे कोर्टाचे प्रिंसिपल आसा, हे आमचे कायद्याचे प्रिंसिपल आसा. आनी कार्लोस बाब फक्त एक FIR जाल्या कोणाचेर म्हणून ताका जर चोर म्हणटा, कळ्ळें, ताका प्रूव करता, म्हणजे तो आदोगाद जावन जर जज जावपाक सोदता जाल्यार म्हाका ताजेर खूब वायट दिसता. खूब डेस्पिरेट जाल्या काँग्रेस सद्या, आनी आम आदमी पार्टी तांच्याकून फुडें वतली हें तांकां खबर आसा. आनी ह्या खातीर ह्या डेस्पिरेशनान असले चिल्लर इशू काँग्रेस घेवन येता अशें म्हाका दिसता, आनी सगळ्यांचो टायम वेस्ट करता.